तुम्ही तुमचे जे हे आसा लीड आसा ऑलमोस्ट तुम्ही जिखल्यार हातून आसा सो तुम्ही कोणाक श्रेय दिता आणि कित्या खातीर बाय इतले परत श्रेय हे उत्तर गोव्याच्या सगळ्या वोटरांक जनतेक आमच्या कार्यकर्त्यांक ज्यांनी मोठ्या परिश्रमात म्हणजे ते काही लोक अंदाज बांधतात ते अंदाज सगळे फोल ठरलेले असतात आणि हे तांच्या परिश्रमामुळे हे सगळे विजय जो आसा तांचो आसा तांकां हांव समर्पित करता. त्याचबरोबर सेंट्रलाक जे कितें तुम्ही पळयतात की 5 वर्सांची कारकिर्दी आशिल्ली नरेंद्र मोदी गव्हर्नमेंटाची त्या कारकिर्दीन जी लोकां खातीर संपूर्ण राज्या खातीर विकास म्हणूया किंवा सामान्य मनशाच्या विकासाच्या बाबतीत जी कामां जाली तातूंत जे एक म्हणजे जी हवा जी म्हणटाली गेल्या 2014 ती हवा नाशिल्ली आता जी ती हवा आसा आणि त्यामुळे मोदीची लाट जी आसा ती लाट ही आज आमकां पळोवंक मेळटा. जवळ 344 सिटाचेर आमी फुडें आसात तातूंत कांय जाल्लें आसतलें आणि काँग्रेस तर 100 सकलीच आसा 90, 94, 94 आता आणि त्यामुळे जी क्लीन स्वीप जी आसा ही देशाच्या जनतेन दिल्लो तो मोठो आशीर्वाद आसा आमी तांकां सलाम करता. तुमकां कितें दिसता तुमकां कितें फॅक्टर तुमचे जिखपाक खातीर जिखा फॅक्टर जें कितें काम आमी गेल्या 5 वर्सांक केलां तुम्ही सगळें जालां की गेल्या 5 वर्सांक जें कितें काम खासदार म्हणून आसतले राज्य सरकार म्हणून आसतले केंद्र सरकार म्हणून आसतले आणि ह्या सगळ्या हातूंच्यान ताजे परिणाम म्हणून आणि लोकांकडे संपर्क आणि जे कितें आमी करूंक शकले ते लोकांक केले आणि शुद्ध हेणें केले त्यामुळे लोकांनी परत आमकां आशीर्वाद दिल्लो आसा. जवळ जवळ 14 मतदारसंघ पूर्ण जाल्ले आसात आणि ह्या 14 मतदारसंघाच्यान जवळ जवळ आमकां सादारण मोर दॅन 45,000 लीड ऑलरेडी आसा. येणारे 6 मतदारसंघ जे काउंटिंग आता चलता तातूंतल्यान जवळ जवळ आमी आनीक 35,000 लीड कारण हे सगळे जास्त आमकां मार्जीन मेळपाचे मतदारसंघां फॉर एक्झाम्पल वाळपय आसतलो सांखळी आसतलो प्रियोळ आसतलो पर्वरी आसतलो हे सगळे मेजर जे चंग आसा आमच्या वोटर्साचो ते जातले आणि सादारण आमी 75 ते 80च्या लागीं वतले. थोडेशी कितें पर्सेंटेज कमी जाली आणि काही याच्यामुळे इल्लीशी मतं आम्ही 1,00,000 पर्यंत पाहू शकले ना पण तो अंदाज आहे की 80,000 पर्यंत पोहोचले. काही फॅक्टर्स असतात नाही ते म्हणतात की तरेतरेचे फॅक्टर्स नाही आशिल्ले साधारण या इलेक्शन एक सगळ्यात वायट गोष्ट इतलीच की साधारण गोंय हो एक सर्व धर्म सर्व समाज एकत्र नांदपी अशी आहे आणि म्हणूनच तर दक्षिण गोंयचो सीट आमकां येता पण यावेळी फादर कोसेसांव सारख्या मनशांनी जे कितें एक कम्युनल डिवायड जो केलो तो खूप दुःखाची गोष्ट मतां कशी वचूनी मतां सरकारां येतली सरकार वतली पण हे जे कितें मतभेद हांचे उरतले जाती जाती मदें अशें करपाचो काही प्रयत्न केला हो प्रयत्न बरोबर जावना ताका लागून कदाचित तो सीट आमच्या फाटल्या दिसांनी तुम्ही म्हटलेलें की यू एक्सपेक्टेड नाव सिन्स तुमच्या गव्हर्मेंट सेंटरान येताले एक्सपेक्टिंग कॅबिनेट बर्थ दिस टायम ती तांचेर अवलंबून आसा आमी कांय सांगूंक शकना आणि होपफुली निश्चितपणे प्रायम मिनिस्टर हाजेर हे करतलो कारण ताणें ऑलरेडी म्हणिल्लें हेच्या पयलीं की हें तातूंत दिवपाक शकता. तुमचो हिस्ट्री रेकॉर्ड जातलो तुमचो हिस्ट्री रेकॉर्ड जातलो की तुम्ही आता सारदी 5 फावटी फर्स्ट टाइम आता कशें ठरवूया असं जिथे उरत काय होतं तेही सांगू द्या मला पर्यंत समाजाच्या देशाच्या राज्याचे काम करीत राहू हे आमच्या हातान आसा ताका आमी डेट सर्टेन पिरियड सांगू शकना. आणि एक प्रश्न असा होता की पणजेन तुमकां लीड मेळ्ळी तरी आसून पणजे सीट तुमचो गेला 25 वर्सां तुमच्या कडेन आसतलो कितें कारण ओके प्रत्येकाचे वोटर्साचे कितें हें आसा सांगू शकना कारण आमकां शोधून काडची पडटली.